न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरान कितें कितें घडलां तें आमचे सब एडिटर्स आनी अँकर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया ऐश्वर्या खोर्जुएकर हाजे कडेन। ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। आयची अपडेट म्हणजे तुमकां खबरूच आसतलें की फाटल्या दिसांनी केरी हांगा पॅराग्लायडींग करतना दोगा पर्यटकांक मरण आयिल्लें। ह्या उपरांत गोमंतक टीव्हीन थंय वचून फूल रिपोर्ट केल्लो। ते उपरांत मागीर पर्यटन खात्यान हेजेर दखल घेवन आतां सद्या पॅराग्लायडींग करपाक बंद केलेलें आसलें। पूण आयज अशी एक बातमी आहा ती म्हणजे की ह्या आदेशाक कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी विरोध केल्लो आसा आनी तांचें अशें म्हणणें आहा की पॅराग्लायडींग पुराय बंद करच्या परस ताचेर खर नियम जे कायदे आहा ते लागू करचे आनी सुरक्षेचेर चड भर दिवचो अशें तांचें म्हणणें आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट पिवला बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान सांगिल्ली म्हत्वाची अपडेट मुजरत 7 वरांचेर पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। मायकल लोबन हांवें मंत्रिमंडळाचेर भाशण केलें म्हळ्यार मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर ताका जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें तेन्ना तो म्हणटा की हे विशीं उलोवपाक तो खंय आपलो विशय न्हू अशें म्हटलां तेणी आनी तेणी उलोवपाक हे विशयाचेर टाळयलें। आनी दुसरी जी बातमी आहा ती म्हळ्यार काणकोणा एका टेलराचें शॉप आसलें त्या शॉपाक उजो लागलो। नेमको हो उजो कसो लागलो ते आनी कितले लाखांचें लुकसाण जालें तें अजून कळोंक ना। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे कुटपण जेटी जी आसा ती कोयराची सुवात जावन राविल्ली आसा। जेन्ना उक्तावण केलें तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की सरकाराची जी मालमत्ता आसा ताचो गैरवापर करचो न्हय, पूण कोणेच ताका पाळो दिल्लो ना। हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलें। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। कोयराची समस्या जी आसा ती राज्यान तकली वयर काडत आसा। वचत थंय रस्त्या कुशीक आसूं किंवा खंय आसूं कोयर जो आसा तो साचिल्लो दिश्टी पडटा। हाची सद्याची देख म्हळ्यार नावेली बाणावली बायपास जो वेस्टर्न बायपास आसा ताजे रस्त्या कुशीक लोकांनी हाडून आतां रातयां थंय पोतयो किंवा जे वेव्हार करतात म्हाले आसूं किंवा हेर टेलर तांणी आपलो जो कोयर आसा तो थंय उडिल्लो आसा आनी देखून थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा। हाची बेगोबेग दखल घेवन हो जो कोयर आसा किंवा हे जे कोण कोयर उडयतात तांकां रंगे हात हाचे पयलीं धरिल्ले कितें आसतना तांणी तांचो कोयर उडोवपाची ती म्हणजे तांचे डेली हाडून ते थंय उडयतात आनी बंद करूंक ना। म्हणटकीर बेगोबेग हाची दखल घेवची आनी कितें तरी उपाय काडचो। CCTV कॅमेरा जर बसोवपाक मेळटा आसत त्या वाठारांत थंय रस्त्याचेर जाल्यार तेवूय बसोवचे अशी मागणी जी आसा ती जावपाक लागल्या। ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो अपडेट्स। आनीकूय बातम्यो ज्यो आसात त्यो तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। तेच प्रमाण 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरू नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव समिधा कुंकळकार। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा
ती न्यायालयात आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.